उलोवपाक घातलें तुका घातलें सर. हांव एकटो हांवें सांगलां तशें एसेंब्लीन सुद्दां हांवें एकूच सांगिल्लें. इट इज आफ्टर टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इनटू कन्सिडरेशन देयर ओपिनियन, बट इंटरेस्ट शूड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स, इंटरेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ taxi drivers, interest in the best interest of protecting tourism, which is our mainstay. पण ते म्हणटा की they are the टॅक्सी एग्रीगेटर आहा पळय तो फक्त स्क्रॅप जावचो म्हणून. हय. तेंची फक्त एकूच मागणी आहा तो टॅक्सी एग्रीगेटर आहा पळय तो कितें आता काय सांगपाक सोदना, मिटींग जातलो सांगतलो. ओके. आणि मान्य मुखेलमंत्र्यान ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. हे पाडपाकूच हांवें पयर केला न्ही, तुमीच रिपोर्ट केला मरे, हांवें तेजे फुडें केला. हां, सो वी हॅव टू बी इन ट्यून वीथ वॉट हॅपन्स रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आमी आतां ते घेतले न्हू निर्णय, कित्याक इतली गाय करपाची कित्याक. तुमची मिटींग जाली ओला, उबर आणि रॅपिडो कडेन, तेजेच अरे तेंचे कडेन मिटींग घेवना रे बाबा, कितले फाटी सांगपाक जाय. काल सावन सांगिता ओके. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री एंड चेस एडवायझर्स म्हणून आणि अनदर मिडिया हाऊस हॅड ऑर्गनायज अ कॉन्फरन्स एट द बिहेस्ट ऑफ GCCI. ही जी ऑर्गनायज केल्ली ही तेणी मिटींग, तिंगा आमंत्रीत मान्य मुख्यमंत्री आनी हांव आशिल्लो. आणि थिंगा तेंचे डेलिब्रेशन आनी ते रेकमेंडेशन आमकां दितले. कित्याक दीस इम्पॅक्ट्स इवन इंडस्ट्री ऑल्सो, इट इम्पॅक्ट्स इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इम्पॅक्ट्स इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आनी आख्खे गोंयान एफेक्ट जाता. सो योग्य डिसिजन जातले. आतां आमी मेळटा न्हू. एंड डोंट एक्सपेक्ट ओनली विथ वन मीटिंग एवरीथिंग वील बी अनाउन्स. इट मे टेक अनदर मीटिंग ऑल्सो इन अनदर मीटिंग ऑल्सो, बट वी वॉन्ट टू अरायव्ह एट अ गुड सोल्युशन. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.